डावपेच खेळचे पडटात त्या प्रमाणे आमी ते डावपेच खेळ्यात आणि आमकां इतलेंच आसलें की आमकां जेन्ना मोगू पक्षाक जेन्ना मोर्जी आमकां सीट दिले तेन्ना आमचे म्हणजे रणनिती ती चालूच आसली कशें कितें मूव करचें कोण कॅन्डिडेट आसतलो कशें जिखतले आनी जर खंयचो कॅन्डिडेट आसा कसो जिखतलो आनी कितल्या मतांनी जिखतले हे वर्किंग आमी ऑलरेडी प्लॅन आसलेले। आता विषय आसलो कॅन्डिडेटांचो। आता कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसले 3 जाण आनी तिनूय आमचेच कॅन्डिडेट। आता तिगा भितर एकट्याक दी जाल्यार 2 जाणां रागार जातले। सो तांकां वांगडा हाडून सजमून सगळें करून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें हय बाबा आमचो मोगो पक्षाचो उमेदवार आहा तो एकूच आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे एकूच आयज आमी आमची माई म्हणटात तारा हडफडकर तेंच्यांनी आयज फॉर्म भरतात ताका अभिनंदन आनी शुभेच्छा। मोगो पक्षातर्फे ती फॉर्म भरता आणि आमचे किरण ईश्वर मोर्जे आणि तसेच स्नेहा तिळोजी यांच्यांनी फुल सपोर्ट कॉपरेट करून आम्ही सगळे एकठांय रावत तारामाई निवडून हाडपाचो आमी हे केल्ले आसा। तशेंच भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो पक्ष युतीन ह्या झेडपी इलेक्शनाक देवलेले आसा आणि हरमला भारतीय जनता पार्टीक तिकीट दिल्ली आहा त्या प्रमाणे आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते थंय तांकां वावरतले आणि हांगा आमच्या मोगोच्या कॅन्डिडेटाक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वावरतले। पण आयज आमी म्हणटा महिला सशक्तीकरण आयज मांद्र्यान आणि पेडण्याचें राजकारण हे वेगळेच आसा। आयज आमकां खरोखरच आमचे किरण आणि बाय स्नेहाचे अभिनंदन आनी कौतुक करपाक जाय कारण तेंच्यांनी एक महिलेक फुडें काडपाक लागून आपूण दोगांयनी तेंको दिता म्हटल्यार आपल्या कार्यकर्त्यां सोबत। आणि परतून एकदां सांगता आमदार साहेबान जेन्ना एक वर्ड यूज केला राजकारण म्हणल्यार एक सेवा करप आणि त्या राजकारणाक लागून सगळ्यांक घेवन जेन्ना वचप तेन्नाच एक सर्वांगीण विकास जाता। म्हाका दिसता हे योग्य डिसिजन हे तुमकां आनी सांगपाची गरज ना। हे असंख्य जितले कार्यकर्ते पळयल्यात तुमी हे एकमेव जो आमकां तळागाळांत लोकांची सेवा काम करपाक लागून फुडें सरलेल्यान आपुलकेन येयल्ले आसा। निश्चितरित्या तारा बाबूसो हडफडकर यांचो विजय बहुमताने म्हणटात तशें एक मोठ्या मार्जिनान विजय जातलो। आयज आमी सगळ्यांचो सस्पेन्स आसलेलो बट आयचे जे झेडपी कॅन्डिडेट आसा सगळ्यां पयलीं हांव तुमच्या आमदाराक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कारण तेंच्यांनी आयज जे मिसअंडरस्टँडींग म्हणजे खूब इश्यूक कॅन्डिडेट आसलेले मोरजे गांवांतले 2 कॅन्डिडेट आसलेले मांद्र्यांसून इश्यू घाल्लेले आनी आयज जो फॉर्म भरपाचो लास्ट दीस आसल्या कारणान आयज जेन्ना आमची माई जी तारा हडफडकर जी आसा कारण तेंचे मिस्टरूय खूब वर्सां पॉलिटिक्सान आसा ती स्वता आसा आनी लोकांनी खंयच्याच लोकांनी अशें कारण जेन्ना आमदार आमच्या वांगडा आसा तेन्ना सगळे 3 गांव आमचे मांद्र्या मोर्जी चोपड्या आगरवाड्या हेंच्यांनी एकठांय येवन आमच्या आमदाराचो हात बळकट करप काळाची गरज आसा कारण आख्ख्या जर तुमी पळयशीत भाजपा आनी मोगोची जी युती आसा तितून आमकां 3च सीट गावल्या 3 सिटांसून एक आमचेर येदो व्हडलो विश्वास जेन्ना भाजपा पार्टी आमच्या येदो व्हडलो भाव आमचेर विश्वास दाखयता तेन्ना आमी आमच्या लोकां कडेन हांव मागता की आमच्या लोकांनी तोच विश्वास परत तांकां दाखोवपाची काळाची गरज आसा कारण जेन्ना आमी एकठांय येतले आनी एकठांय जेन्ना आमी रावन सगळे जाण आमी अशें म्हणना की हो तारा हडफडकर जावं एमजी पार्टीचो विजय हो आमच्या सगळ्यांचो विजय असो लोकांनी निश्चय करप गरजेचो आसा कारण आमी सगळे जेन्ना एकी कडेन येतले आतां आयज पयलां तुमी कितल्या व्हड्या संख्येन लोक येयला कारण चडशा लोकांक इश्यू आसलेले की कॅन्डिडेट आमचे कडेन 3 जाण इश्यू घाल्लेले पूण भाईन बरे भाशेन ते मॅनेज केले बऱ्या भाशेन तेंची इश्यूता कशी हे करप कारण तांकां सगळ्यां कडेन उलोवन बऱ्या पद्दतीन जें केलां कारण आमी सगळे एकठांय रावप काळाची गरज आसा आनी आमचो जो विश्वास पार्टीच्या हायकमांडान आमच्या ऑनरेबल आमदाराचेर जो दाखयला तोच विश्वास आमी आमचे कडल्यान एज अ पंचायत मेंबर्स तारा हडफडकराक दाखोवप गरज आसा। सगळ्यात पयलीं हांव देवी भगवतीच्या पवित्र स्थळाक उबी आसा। तुमच्या सगळ्यांचे तोंडावेले हांसवे पळोवन खूब उमेद जाली। तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना पासून स्वागत करता आणि तितलेच आभार मानतात सगळे पंच आसात सगळे तुमी प्रेस वाले आसात सगळे आमचे जाणटे सगळे हांगा उपस्थित आसा खूब बरें दिसलें। पुनश एकदा त्यांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता। देवी भगवती सप्तेश्वर देवी भगवती माता मोरजाई आई तांकां वंदन करता आणि आयज हांव जे हांगा उबे आसा त्या भाईची खूब खडपड आसली आणि त्या खडपटीन हांव सगळ्यात पयलीं आमचे गोंय राज्याचे जे मुख्यमंत्री प्रमोद भाई हेचे आभार मानता। अध्यक्ष पार्टी आमच्या अध्यक्ष दामू नायक भाई हेचे आभार मानता तसेच मोगो पक्षाचे अध्यक्ष आमचे ढवळेकर हेचेही आभार मानता आणि भाईन म्हाज्या खातीर खूब खडपट केल्या। भाईन जी ही तिकीट मेळपा खातीर जो कॅन्डिडेट काम करू शकतात हेजो आमी भाई पासून जो अभ्यास केलो तेजे वरसून तेणी म्हाजें एक नांव आयज हांगा सुचयलें। तेच बरोबर आमी 3 इच्छूक आसली आमचे मोर्जेचे 2 जाण कॅन्डिडेट आसले आमचे स्नेहा भाभी आणि किरण भाभी
आणि यांच्या भितर आम्ही डिस्कशन करून आज आम्ही एकमेव असे कॅन्डिडेट आज मगो पक्षात हांगा उभे राहिलेले असतात. पुनश्च एकदा हांव भाईक मनापासून आभार मानतात. माझी पुराय पंचायत आसा, माझीच न्ही केरी थर्मल मांद्र्या मोरसकाड्या ही सगळी पंचायतीचे सगळे माझे सरपंच हे सगळे हांगा उपस्थित आसा. तेंचेय हांव मनापासून आभार मानता. जो समाज सेवा करपाचो जो माझ्या हाती समाज सेवा आतापर्यंत थोडी जाल्या, हेच्या पुढे समाज सेवा करपाची संधी तुम्ही म्हाका आज दिल्या. तुमचो आवाज हांव सगळ्या कडेन व्हरतलें आणि तुमच्या संधीचे हांव सोने करतलें. तारामाईक आमचो फूल सपोर्ट आसा आणि हातून तारामाईक तिकीट मेळपाक भाईचो मोठो वांटो. आमची पंचायत पूर्ण पंचायत माई फाटल्यान उबी आसा अशें म्हाका दिसता की आमचो सरपंच आसा म्हणल्यार पूर्ण पंचायत आसा. तारामाईक बेस्ट ऑफ लक. आयज जे आमी आमदारा बरोबर उबे आसात आणि आमचे 3 कॅन्डिडेट असले तयारी करताले इतले दीस. आयज कन्फर्म जावन तिगाय मध्ये एक कॅन्डिडेट विचून काडलो आणि ती आमची कलीग. आमचो फूल सपोर्ट आसता.